सगळ्यांक नमस्कार. हांव विनोद नायक, शेफ डॉन म्हाका म्हणटात. आयच्या रेसिपीन आमी करया दाळीचे तोय. सगळ्यांत पयलीं आमी दाळ धुवून घेवया आनी बरें धुवून घेवया आमी. 3 ते 4 फावटी धुवपा जाय. भरपूर कोयर आसता हेतून. आनी उदक घालून हेका आतां आमी बॉयल करून घेवया. इल्लें मीठ घालया. एक एक घरान एक एक पद्दतीचे रेसिपी आसता. तर आमी जे ट्रेडिशनल हांव एन्जॉय करीत येयला ल्हानपणासून ते दाळीचे तोय आयज करया. नेक्स्ट टायम दुसरे भाशेन करया. तुमी दाळीचे तोय खंयचे स्टायलीन करता म्हाका कळया आतां. दाळ आमचे बरें शिजलेले आहा. हे पळयात कितले शिजयला हांवें. तुमचे कडेन फूल हळद ना जाल्यार तुमी पावडर वापरा. पण एडवायज हांव करतलो, जर ताजें तुमकां मेळटा जाल्यार ओल्ड ट्रेडिशनल स्टायलीन जर तुमकां जेवण करपाचें आहा तर फूल हळद घेयात, आख्खी हळद घेयात, पावडर करून मातशें दवरात. तें पिड्ड्यार जायना. आता आमी मसाल्याची तयारी करून घेवया. आले, आणि हे कोथमिराचे देठ. कोथमीर रफ कातरून घेतला आता. हे सगळे मिक्सरान घालया आमी. हळदी पिठो जे आमी केल्ले ते, जिरे, आले, कोथमिरा देठ, ओली मिरसांग, इल्लो उदक घालया. वाटून घे. बरें धबधबीत जावपा जाय ह्या भाशेन. आता तडक्याची तयारी करया. तडक्याक लागून आमकां लागतले तेल, कढीपत्ता, राय, हिंग. हांडी गरम जाले उपरांत तेल घालपाचें आनी तेल बरें गरम जाले उपरांत राय घालया आमी. राय घालता तशें पट 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 जावपा जाय. घालया हिंग, पत्ता घालया आता. आणि आता घालया आमी मसालो. आणि हे उदक मिक्सरान उरलेले. पाच मिनटां उपरांत घालपाचे शिजलेले दाळ. बरें मिक्स करून घेवया. दाट जाला आनी इल्लें उदक घालया. चड दाट नाका आमकां आनी चड पातळू नाका, मिडियम करपा जाय आमकां सारकें. आता बॉयल येयले उपरांत एक टमाटो कट करून घालया. दाळ खतखती येयले उपरांत पळय आता मिक्स करून घेवया. आणि इल्लो मीठ घालया. पयलीं आमी मीठ घातलेलें आसता, उगडास दवरा. हे मोठे मीठ घातला हांवें. मोठे मीठ मातशें सांबाळून घालचें पडटा. आणि हे ओली कोथमीर. जाले आमचे दाळ जाले तयार. दाळीची तोय जाल्ले आसा. आता आमी टेस्ट करून पळोवया. म्हाका दाळीची तोय स्पेशली रायसा वांगडा टेस्ट करून पळोवया. एकदम जबरदस्त जाल्ले आसा. ते नाल्लाचो फ्लेवर, मसालो, दाळ इतले रुचीक जाल्ले आसा न्ही. आनी ताज्या वांगडा हे धंय मिरसांग एक बायट घेवपाचे
प्रतिम. तर तुमकां हे व्हिडिओ आयचे कसे दिसले ते म्हाका कळयात. मेळ्या दुसरे व्हिडिओन आनी कितें तरी करया. देव बरें करूं.